आज ऑप्शन केलेले आम्ही स्लुईस गेट मानशेचे ऑप्शन फॉर द इयर 2025 पाले तोलेम शेतकर टेनंट असोसिएशन वेल्सॉ पाले आणि तातूंत ऑप्शन अमावंट 80,500 रुपीज ती पावणी हायस्ट बिडरान घेतली. सो वी हॅव अलॉटेड दॅट ऑप्शन टू द हायस्ट बिडर फॉर द इयर 2025. लीज पीरियड आसा त्याची 16 मार्च टील 31 डिसेंबर 2025. हाजे पयलीं बी ऑप्शन जाल्लें? Yeah, as per rule 8 clause 1 of agriculture tenancy discharge of joint responsibility of tenants rule 1975, the auction of fishing rights are conducted every year in the third week of December. So ह्याचेही ऑप्शन आम्ही third week of December केलेले. I deputed my staff as a representative to supervise the auction. These auctions are conducted by the managing committee of tenant association. So that auction was conducted in the village, concerned village, and chairman had conducted the auction and he himself had bid it. आणि ताणेच ऑप्शन घेतलेले विच इज नॉट एज पर रूल्स बिकॉज चेअरमॅन इज कंडक्टिंग द ऑप्शन ऑफ स्लुईस गेट आणि ही सिन्स नो बिडर्स वर देर ही हिमसेल्फ बिडीड. एक्चुअली एज पर रूल ही शूड हॅव अर्जन दॅट ऑप्शन प्रोसिडिंग सिन्स देर वर नो बिडर्स बट ऑप्शन ही हिमसेल्फ हॅड टेकन. देन आय हॅड रिसिव्ड अ रिपोर्ट फ्रॉम द अव्वल कारकून ऑफ दिस ऑफिस that ऑप्शन वॉज नॉट कंडक्टेड एज पर द रूल्स इन फोर्स. सो देन देर आफ्टर आय हॅड इशूड एन ऑर्डर डिक्लेअरिंग दॅट ऑप्शन एज null and void. And I directed the chairman to conduct a fresh auction, which has been done today. Yes, thank you. आज आमचे मामलादार ऑफिसां फिशिंग रायट्स पाली तोडे शेतकार असोसिएशनाचे ऑक्शन जे लास्ट टायम 18 डिसेंबर 2024 जाल्लें आमचे पाली तें कितें जालें तें एज पर रुलान बसना जालें तें कमिटीन घेवपा जायना आनी ताका लागून तें मामलादारान तें कॅन्सील केलें नाल्यार एवॉयड केलें. नाल्यार एवॉयड करतकच तेणी नोटीस काडली की आज 12:30 वरांचें हिंग ऑप्शन आहा म्हणून मामलादार ऑफिसान आनी सो आमी आमची कमिटी सगळी येयली आनी ते दुसरे जे बीड करपाचे तेय येयले आनी आज बरें ऑप्शन आमचें बीड जालें. आमचो बाब विनोद सतरकार म्हटल्यार बीड केलें आनी 80,500 लास्ट टायमाक गेल्ले तेजे भाशेन आतां बीड जाला पाली तोडे असोसिएशन. आनी हांव काळजांतल्यान देवळकर म्हणटा आमच्या मामलादाराक मिस्टर प्रवीण पंडीत ताणें आमकां बरे भशेन रुल्स न्हू एक्सप्लेन केले. आतां हांव म्हगेले 3 टर्म जाले पूण आमकां इतले रुल्स न्हू कांय खबर नासले पयले. आतां जे न्यू सर्क्युलर येयले न्यू चेंजीस कितें जालां तेणें आमकां सगळे कमिटी एकल्या एक प्रत्येक मनशाक न्हू सगळे रुल्स दिले आनी वतून कितें कितें आमचें ऑडिट रिपोर्ट आनी कितें जाय 20% आमी गोवमेंटाक हारी करपा जाय सगळे रुल्स आमी ताका दाखयले. ताका लागून आमी काळजांतल्यान मामलादार देवळकर म्हणटा कित्याक ताणें आमकां बरो एडवायस दिलो आनी मुखार म्हाका आमची कमिटी आमी आतां जायते नॉलेज मेळ्ळी. सो आमी मुखार आमी बरे भाशेन काम करतले आनी त्या मामलादाराक कितें आमी दिवपा जाय रिपोर्ट तो आमी रेगुलर रिपोर्ट दितले.